एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 1:30. आयज लेट जालो स्टार्ट करपाक व्हिडिओ. जस्ट नाले सगळे. आतां आयला इशुका खिचडी. अशी थंड बीड पिले न्ही, आतां हांगा ताळ दुखपाक लागला म्हाका. मीठ खंय गे? इशुकाक आयज हांव घालता चिकन बॉयल करता. बिर्याणी खिचडी दवरता कित्याक वचपाचो टायम जालो. ओके, सो खूप तेज जाता. चिकन बीन घालूंकूच ना पळय. चिकन पिसीस, ब्रेस्ट पीस घालता ताका. होय रे, मी पळय हांगा खंय घालता. हाय म्हण रे, हाय म्हण रे. हाय ऋतू हांगा या. हाय गाय बॅक टू माय चॅनल. ते आय दोणो काढ. ना ना चल. वे करू हां सायडान दवर, भायर दवर. साइड टू भुरगे मदी सो चिकन बॉईल करता. जालें आयज सगळें रांदून जालें. आयज केला हांवें ते पयर पणजी गेल्ले. हांवें बारीक सुंगटां हाडलेलीं न्ही, तर सुंगटां काल रातचे बसून आमी उजरयले. ओके, उजरोवन न्ही आयज सुक्का केला. बरें ताका बटाट घातला, मागीर कॅप्सिकम घातला, सुकें केला. आनी काल आमी बिर्याणी केल्ली न्ही, तर बिर्याणीचो ग्रेवी हांवें काडून दवरलेले सायडीक, कित्याक ती ग्रेवी चड जाल्लेले. सो म्हटलें ते ग्रेवी आसा बिर्याणीची ग्रेवी, सो रायस केला हांवें बासमती, ताका मिक्स करतले. आनी कालचे म्हाजे पापडाचे कालदीन आसा. हांवें म्हटलें म्हाका दवर म्हटलें आई, तें आनी उडयनाका, इल्लेशें आसा, हांव जेयतलें आयज तें. सामकें बरें जालां कालदीन. ओके, आनी तांदळाची भाकर ज्वारीची भाकरी केला. सो जालें आयचें जेवण सिंपल अशें, कळ्ळें न्ही. आनी फाल्यां भयण वयता, की तांकां न्ही बिगिनर स्कूल स्टार्ट थंयसर. तांकां हॉलिडे बेगिना पडलेली, आतां स्कूलूय बेगिना स्टार्ट, सो ते फाल्यां वयता. सो आयज चिनूक बिर्याणी बी खूब लायक, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बिर्याणी बी केला. आनी कालची थोडी बिर्याणी आसा, सो म्हटलें जालें. ओके, सो हेका न्ही हांव खिचडी दवरता बेगिना आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. तो जस्ट आमच्या नेबरांनी फणस दिला. खावंकूय दिसता, गोड आहा. दिसता आमी फणस खूब एन्जॉय केले. आनी हे फणस मँगो जावं खूब एन्जॉय केला आमी. फणस तरी आमी चिंतूकूच ना इतलें खातलें म्हूण दिसता. जालें, पोट भरलें आमचें. मागीर एकदां पावस लागलो न्ही, मागीर तें खावंक बरें लागना. मागीर ताका बरें दिलें. टेस्टी आहा, गोड आहा. सो काल केल्ले बिर्याणी न्ही, बरी उरला ग्रेवी. सो म्हटलें शीत केलें हांवें, थोडेशें आसलेले बासमती रायस पळय, सो मिक्स करता. सो जालें. आनी हांगासर केलां हांवें बारीक सुंगटाचें सुकें केलां. पळयात कितें जावं न्ही, आमचें पातळ आहा हें. आनीक आहा न्ही गे सुंगटां, आनीक आहा फ्रिजीन. म्हाका लायक आहा अशें उजरोवपाक बीन. बरें फ्री टायम आसूंक जाय आनी उजरोवंक जाय, म्हाका लायक. सो आयज चड घालून केलां, बरें लागता. आनी भाकरी जालें इतलें. इश्वीक आत्तां उठलो. आतां फाल्यां रितिका कोण ना खेळपाक. आयज खेळ जाय इतले. कितें खिचडी जावंक ना अजून, खिचडी जावंक ना. तो खेळटा. रितू तूं खंय? उठ रे, ताका बसूनी मरे. चिनू उठ रे, ताका बसूनी मरे. हो पळय तूं ताका बसय आनी रावंड मारून हाड. हय रे, तुका दिना बसपा भैया, आपूण बसता. आतां न्ही म्हाका डेली व्हिडिओ न्ही इशुकाक दाखोवचें पडटलें, ना जाल्यार लुसियानो अंकल व्हिडिओ डिसलायक करतलो. कित्याक कालचे व्हिडिओ सांगला काय ना खबर ना. सो लुसियानो अंकल न्ही आमचे ब्लॉग पळयता न्ही, आनी ज्या दिसाक त्या ब्लॉगान इफ इशू ना तो सांगता खंय लविनाक व्हिडिओ डिसलायक कर म्हणून. सो आतां हांव डेली इशुकाक दाखयता, नाल्यार अंकल व्हिडिओ डिसलायक करतलो. ओके, चला. थोडेशे प्रॉन्स आहा भुरग्यांक खावपाक, फ्राय करता. जालें ऑलमोस्ट. चिकन बीन जालें, खिचडी उरल्या जावपाचें. आनी बिर्याणी थोडें मिक्स केल्या. बिर्याणी आसलेले म्हणजे ग्रेवी आसलेली न्ही, तेजें शीत घालून मिक्स केला. आयज ओपन केला. ओके, बरें आहा. ते मसाला तर खायनाका, सो आमकां म्हाका इतलें लायक अशें ना, पण ओके जें बरें आहा. शुअर आयज जालें न्ही. सुंगटां आहाय तर मिडियम सुंगटां आसा, बरें आहा. फस्ट टायम आमी हाडूंक पयलें. सो म्हाका आसा आयज कालदीन. थँक्स टू अंकल. अंकलच्या निमित्तान कालदीन करूंक पावलें, नाल्यार हांव कालदीन करपाचें नासलेलें. अशी विंडो ओपन करता. पावस येयलो बरो व्हडलो. हें पळय बरो व्हडलो येयलो पावस. कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? पावस. सो हिमी थंय जेवंक बसला. शिव थोडे कालदीन घे. काल अंकल म्हणपालो कालदीन शिवाक दवर खंय पळय. काल जेल तर आवडलें बरें आनी आवडलें.
ओके चल जेयता आतां आमकां भायर सरोंक जाय खंय तें तुमकां सांगता मागीर इश्यू जेयता भाकरी सुके सुंगटां सॉरी वले सुंगटां वाडो बिर्याणी सो आतां भायर सरला वचपाक आमी नुवें एक्चुली न्ही एक शिवणाचें काम बी आसलेलें मागीर आमची युटी फॅमिली न्ही काल कॉल केल्लो म्हाका अशें अशें म्हणजे तुमकां आमगे येवपाचें आसलें ताका येवपाक मेळोंक ना खंय सो तुमी अशें येताले यो तेवटेन आपूण इशुकाक गिफ्ट बीन घेवन दवरला म्हणपालें सो म्हटल्यार कितें करपाचें या काय नाका कित्याक शिव आसूंक जाय न्ही शिव म्हणपालो आपूण आसा म्हणपालो की तेजें काम आसा तेवटेन सो म्हटल्यार दोनी काम जातलें म्हटल्यार तें एक बरें जालें सो जस्ट भायर सरला आमी तर शिव न्ही कितें घेवपाक गेला तिका आमच्या कडसून स्मॉल गिफ्ट तुम बेगीन घाल ओके बरो पावस पडलो गेलो आतां पावस गेलो ओके जस्ट आमी येयला हांव चिन्नू आनी ऋत्वीक इश्यूक जस्ट ताका भरयले आतां तो न्हिदतलो तो आतां सो म्हटलें चल या म्हटलें हें घाल सीट बेल्ट घाल ओके इथे सकयल न्ही हें पडलं शिवनात कितें बेंगल पडला खंय पडलो कोणशा पांय पळय मरे मेळना तुका मेळटा तुका मेळटा हय हां पडलें तें ओके चला मेळटा तुमकां इफ ते कम्फर्टेबल बी आसा जाल्यार घेता व्हिडिओ अनुशना ना जाल्यार ना ओके चला सो हांगासर पळयात आर्मीचे गाडयो हांगासर तुमी ट्रेनींग करता अनुशना म्हणजे लर्निंग काम म्हणजे चलोवपाचें लर्निंग पयर आमी खंय गेल्ली शिना आमी खंय गेल्ली तेन्ना केन्ना ते पयर ते आमी गेल्ली न्ही खंय मारगांव गेल्ली तेन्ना बी सेम ह्या टायमार वयताले आनी आयजूय सेम अशें तुमी रावंड मारता मागीर परत तुमी येतात म्हणजे लर्निंग कोण न्यू कोण शिकोवंक येता बी तांकां मागीर फुडें कितलें आहा पळय हांगासर एक आहा सॅल्यूट करता तूं दिसना हेका ऋत्वी कर आतां कर दिसना तो पळयता तो हांगा पळयलें न्ही आनी खूब आहा फुडें अशी गाडयो आनी फाटल्यान तुमी पयली शिनात गाडी रावल्ली चेंज तेच मागीर थंयसर तुमी टर्न मारता परत अशी येता मागीर तेव्हा फुडें कितलें आहा पळय चिनू वयता फाल्यां राव म्हटलें हांगासर वयता खंय आपूण आपलें घर आपलें न्ही ताका लागून रे रावना ना वयता खंय तो आयजूच या म्हणटालो मम्मीक आयज या खंय म्हणटा भयणी म्हटलें फाल्यां येता जाल्यार परवा स्कूल तांकां बरो पावस पडलो सांगा मग बरो पावस पडला हांगा खंय पावस पडला पावसूच तांकां पावस तांकां बरो हांगा पळय पावसूच ना ड्राय सामकी परवरी ब्रिजा पर्यंत न्ही पडलो पावस हेवटेन पावसूच ना ते अमके जाग्यार पडटा हांगासर पळय कितले गाडयो हांगा एक आनी फुडें सामकें लायनीन हे पळयात हो हांगासर सगळें कावंट करता बरी बसला गे बारीक बारीक सामके पळय कितले आहा पळय कर अशें कर तांकां तो तुका पळयात ना तो तूच ताका दिसत ना दिसता म्हाका सो पावत येयली आमी नुवें हांव केन्ना येवंक ना अशें ना आयज हें सगळें तुमकां लागून जाता एक प्लेस पळोवंक मेळटा म्हाका खोतीगांव पयलें आयज नुवें पयलें हांवें कित्याक ते वेर्णा हायवेसून वयता आमी इतले भितर येवंक ना सो नुवें सामकें बरें आहा बरी बरी बरे बंगलो बीन आसा अशें ना बरें आहा पळोवपा सारकें सो चल ते निमितान येयलें हांव पळोवंक तरी मेळटा न्ही एक प्लेस बरें आसा हें बरें दिसता न्ही माडात माडात बरें दिसता सो एज पर द लोकेशनार पावली आमी जस्ट एकच मिनीट दाखयता आमी पावली नुवें पावली हांगा बाबा बारी बेबी आसा हांव स्टार्टींग समजलें हांगा इशू कसो येयलो काय म्हणून पण हांगा तो बेबी सामकी इशू काय भशेन एशन न्ही एशन से हाय टू एवरीवन हाय एशन आपूण पयना म्हणटा एशन से हाय टू एवरीवन हाय कमेंट करा इशू का भशेन दिसता का ना कमेंट करा हांव समजलो इशूकूच म्हणून केस बीन सेम सामको इशू आनी मम्मा हांगा आसा पळय हाय म्हण सगळ्यांक हांव सायटींग जुपून पयलें हांव इशूक समजलें ते म्हणपा ते इशू भशेन दिसता सो तुमी भायर आसता कारण थोडसान तुमी वयतली म्हणचे मेळोन येवया म्हटलें चड त्रास ना हाय म्हणजे रस्तो सायडीन तरी घर आतां येयलें भायर हय ताका जाय सामोसा या आमगेर त्या इशू का तुका वट्टलो पांय हांव म्हणटा हो आनी पळयना म्हणटलो डुप्लिकेट म्हाजो
सो स्टालियानी आमकां होम टूर करता सामकें बरें आहा दाखयता तुमकां फाटल्यान कशें आहा तें पळय. आनी म्हाका अशें लायक न्ही फाटल्यान कितें करपाक बीन बरें चूल बीन लावन पळय तो पाट बीन आयता ते पाट यूज करना तुमी आतां मिक्सर न्ही गो सो बरें आहा हें पळय पळय असले पाट हेतून सामको बरें येता मसालो बी. आतां कोण करता गो हें सगळें हें न्ही बरें आहा. कोमी बीन आहा खंय कोमी भोंवपाक गेला वत पडलो न्ही पावस पडलो खंय हांगाय पडलो खंय पावस हय बरें रस्त्यारूच आहा न्ही. सो हांगासर फुलां पळयात खूब लायक जालें मागीर सामकें भरला सारकें पळयात बरें दिसता हें पळयात बरें दिसता आं बरें केलें लेमन पळया कितलें हांगा लिंबू हें पळयात लिंबू आनी बरें केलें तुमी आं अशें गेट घातलें तें बरें केलें कित्याक कोण अशें केन्ना गायो बीन येता बरी लायला बरी दिसता म्हाका लायक सामकें गार्डना हय कितलीं बरीं फुलां पळयात बेस्ट आहा. सो हांगासर माकडां बी ना गो हांगा चिकू बरें जाला वयर सगळें बरें हांगा माकडां बी ना ते माकडां बी आसले न्ही सगळे खावन पिड्ड्यार करपाचे पण कोमी ना कोमी सांगू ना हेणें हांव येता म्हणून ना खंय तुमी खंय गेली कोणा खबर बा बा खंय बा 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 यो आयो हांव येयल्या परवरींतल्यान तुका मेळपाक बरें तो पळय थंयसर हांव करता खमो बरें अशें ना बरें दिसता ओय एका न्हीद ना हय ना कमेंट करात हांव इश्यूक दिसता का ना हो त्या दोळ्यान झॅम पडला येता दोळो असो करता हाय पळयता सारको हांगासर हें पळोवंक शकता असले न्ही आमी इतले मिस करता सो हें पळयात उदक तापोवपाक भाण न्हांवपाक हांगासर आनी हें पळयात बरी दिसता ना बरें केलां हेंच्यांनी तेच म्हणटा पण हेंच्यांनी बरें केलां हेंच्यांनी सेपरेट एक रूमूच केला कित्याक खबर आहा पावसान बी टेंशन ना कितलो व्हडलो पावस पडूं हांगा उदक बीन तापोवंक जाता पळय बरी लाकडां बी घालून दवरला म्हाका इतलें लायक हें तुमकां हांव सांगूंक शकना असलें हांव खूब मिस करता. दाळ बंद करता दाळ बंद करता ओके लायट बंद कर खंय लायट बंद कर बंद कर बंद कर. सो ऑल्टर म्हणटा अशें ताका हें अंकलाचे टायमाचे खंय ते वेडिंग टायमाचे पूण तरी पूण तो दिसता की न्यूज घातला खंय केन्नाचे पळय ते आनी पयलींचे वूड बी आसताले पळय बरें येताले आतांच ते मातशे किडे बिडे पडटा पण पयलींचे खंय सामकें बरें दिसता न्ही खूब लायक जालो म्हाका. सो वयता आमी नेक्स्ट टायम येवंक जाय आमगेर तेन्ना बाबा मातसो व्हडलो जातलो आतां एका 6 मंथा जातलो व्हडलो ओके चल बाय से बाय टू एवरीवन बाय Hey, Vishwi. Choo. Thank you. Bye. प्रसन्न घालतो मन प्रसन्न तेच रसाळ करून खावंक वचना आमगे भयणीगेर मुगो सगळे रसाळ सगळे बुळबुळे पळय वय हो नाका पुरो हें दिला तितलें पुरो थँक्यू तुका तुवें तो त्रास काडून थँक्यू तुझ गाडीन दवर सो आमी बरी भायर सरली खंय ही बॅग तेंगेरूच उरलें म्हाका याद ना भितर एक मोबायल आहा परत मारलें तितलें तुजो हजबंड येयलो बॅग घेवन असली आमची तकलीफ म्हणजे आतां वाटेर न्ही मँगोज घेतला मंगिला घेतला मँगोज चल ओके घराचो मेळटा तुमकां हांगा रस्त्यार बसतात फणस बिणस पळय ती पयलें फणस सर काय म्हणटा आमची गाडी ऑलरेडी फणस आहा म्हटलें सो पावली आमी ओदोळच पावल्ली कित्याक 5:30 न्ही ऋतुकाचे स्विमींग क्लास आसलेले सो बिना आयले शिवांतून आमकां ड्रॉप केलें आनी येताना हे मँगो हाडले ते वाटेर बसतात न्ही सो हे मांगिलाल म्हणपा ते स्वीट आहा म्हणजे वासानूच कळटा 300 रुपया म्हणपा लागलें वॉश करून जाय वॉश करून सो स्विमींग वचून आयलो सो चिनू म्हणपा लागलो आपल्याक मँगो शेक पिवंक जाय खंय सो म्हटलें मँगो शेक करता पिवपाक तांकां फाटी लागलो केन्नाच्यान मँगो शेक जाय करपाकूच टायम लागूना आनी फाल्यां ते वयता न्ही सो म्हटल्यार मँगो शेक करता आनी इशू काकूय आतां उठ्ठलो न्ही तो ताका मँगो वयता प्युरी पयलीं खावपाक तो हें करतालो इशूवीक मँगोज बीन आतां तो मातसो खाता मँगो सो हाका
मँगो शेक होता ओके. सो चला आता व्लॉग एंड घेता तूं दाखयता आमची इतली फॅमिली ताणें इशुका कपडे बी चॉकलेट बी दिला न्हू रे. हय चॉकलेट दिला. हांगा रावला केन्ना हांव ते चॉकलेटचे पॅकेट ओपन करता. हांवें म्हटलें राव म्हटलें मातशें पयलीं विडियो करता. सो पळय हें इशुकाक दिला ओके 2 पेर ओके आनी बॅग बाय बरें क्यूट आहा ओके बॅग ओके. सो आनी हें म्हाका खूब लायक जालें कॅन्डल खूब हेवी आसा हें. सो आनी हें एक दिला हें पळय हें सेम कॅन्डलूच आहा. चीज दिला चीज ताका फ्रिजीन दवरूंक जाय. परफ्यूम आनी बादाम ही चॉकलेट स्विट्जरलैंड मागीर हें एक चॉकलेट फेराव रोच्यो ते मागीर हें केली जेलीज आनी हें आनीक डिफरंट टायप गमी आनी मिल्क हेझलनट 2 चॉकलेट आनी हांगासर एक चॉकलेट आहा आनी एक बरें आहा हें पळयात दिसताय बरें सामकें अशें शायन मारता ओके. सो हें पळय सगळें दिला. थँक्यू म्हणटा रे. थैंक यू. हय. सो हांव न्ही तेजें नांव न्ही विसरता. तेजें नांव न्ही सामकें डिफरंट म्हणजे डिफिकल्ट आहा. हांवें केन्ना आयकुकूच ना. सो हांव ते चेड्याक थँक्यू म्हणटा एशर धाकटो चेडो क्यूट सामको ओके. थँक्यू तुका हें दिला म्हणून ओके. सो फाल्यां चिनू वयता फायनल तुमकां चिनू मेळटा. चिनू वयता तूं फाल्यां. चिनू वयता आनी भयण पळोवंक मेळटा. फालच्या ब्लॉगान तुमकां ते पळोवंक मेळचें ना. सकाळीं बेगिना वयतले ते. सो हें पळयात बाय म्हणलें आई वयता ही पळय बाय खंय ओके. सो फाल्यां वयतले ते ओके. चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to my channel. Bye. बाय इश्वी.